साळ न्हंयचे उदक नितळ करात, बाणावली ग्रामसभेची मागणी. पसरकारांकडल्यान बेकायदेशीरपणान वसूल करतात भाडेपट्टी, ग्रामस्थांनी केलो आरोप. बेकायदेशीर मतदारांक महसूल मंत्री रोहन खंवटे जबाबदार, काँग्रेसीन केलो आरोप. कारवाय करपाची मागणी. लोकसभेची तिकेट प्रतिमाक दिवंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन पाताळ्या अस्वस्थताय, तरीकय सार्दिना खातीर महिला समिती करतली वावर, अप्सरा रेड्डीन दिलें उतर. मडगांवकार शिगम्याच्या मुडान पुराण कथांतल्या चित्ररथांनी केली पळोवप्यांची मनरिजवण. चित्ररथ सर्तीक अंदू लाभलो बरो प्रतिसाद. नमस्कार, हांव शिवेंद्र तारी. पळोवया खबरो विस्तारान. पसरकारांकडल्यान भाडेपट्टी वसूल करपाच्या वावरान घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप बाणावलेचे ग्रामसभेन जालो. तशेंच साळ न्हंयतल्यान येतल्या प्रदूषित उदकाचेर उपाय येवजण करपाची मागणी ग्रामसभेन केल्या. बाणावलेची ग्रामसभेत साळ न्हंयच्या उदकाचेर तशेंच घरपट्टेचेर चर्चा जाली. मार्केटांतले कर वसुलेत घोटाळो जाल्ल्याचोय आरोप ग्रामस्थांनी केलो. दुकानदारा कडल्यान भाडेपट्टी वसुली केल्या उपरांत तांकां ताची पावती दिनात असो आरोप ग्रामसभेत जालो. वसुलीच्या कामात घोटाळो करपी एक लॉबीच वावुरता असोय आरोप एका पंच वांगड्यानच केलो. Regarding the parts, the demolition and that that's not an issue. So in the next meeting we are trying to do that. A major point of discussion was collection of house tax, where the panchayat had shown an estimate of 30 lakhs. Gram Sabha wanted to know what is the actual receipt of tax that should be given to the panchayat by the villagers. Another major issue that was hotly debated was collection of market auction fees. The panchayat member has shown the details of how the collection of fees was taking place for the past 3-4 years, and it is now realized that the panchayat has not been doing their duty in collecting of this money. There have been serious allegations against the panchayat. The panchayat member himself has said that there is a lobby within the panchayat which is depriving the village of its revenue by means of market auction fees. He has also brought to the notice of the Gram Sabha that there are heavyweights in the village who are behind illegal collection of market auction fees without issuing proper receipts to the shop owners. We have to plug the source of the pollution which is coming to the riverside. A mention was also made that this pollution is coming from Margaon city, particularly areas of Komba and Madem. Gram Sabha will take required steps to obtain justice to stop this pollution of the panchayat. Of the riverside. बाणावलेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. फाटल्या 7 वर्सां सावन पर्वरी आनी म्हापशें मतदारसंघांनी बेकायदेशीर मतदान करपाचे प्रकार वाडीक लागल्यात असो आरोप काँग्रेसीन केला. महसूल मंत्री रोहन खंवटेच्या शेनवारा केल्ल्या वक्तव्याचेर प्रतिक्रिया दिताना काँग्रेस म्हणटा ताच्या खात्या अंतर्गत येवपी मामलेदारच ह्या बेकायदेशीर प्रकारांनी घुसपल्यात. कॅसिनोंचेर काम करपी गोंया भायल्या लोकांनी मतदार वळेरेंत आपलें नांव घुसोवपाचो यत्न केला अशें महसूल मंत्री रोहन खंवटेन शेनवारा म्हणिल्लें. रोहन खंवटेन गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन तशेंच पुलिशेंत शेनवारा ते विशींची कागाळ नोंदयली. राज्यांत बेकायदेशीर मतदान चल्लां असो आरोप काँग्रेस करत आयल्या अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलोन सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. Entire staff in the Mamladar's office where this registration is going on is under the revenue minister. या लास्ट 7 वर्सांक जोरीतोर इल्लीगल वोटिंग वाडला, गोंयकारपणाचे वाडला जाल्यार 2 मतदारसंघान, एक म्हापसा आनी एक पर्वरी. सो दाखोवप की आय एम अगेन्स्ट नॉट गोइंग फोकाणां नॉन गोवन इल्लीगल वोटिंग जी जाला तेच्या मतदारसंघान, आनी तेजे ऑफिस रेव्हेन्यू ऑफिस आर द स्टाफ हू इज इन्वॉल्वड इन ऑल दिस इलेक्शन प्रोसेस. We are demanding, even in this illegal voting, why only these 800? Check all the illegal voting that has taken place in Porvorim constituency. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आदलो मुख्यमंत्री सार्दिनान वास्कोच्या थळाव्या प्रश्नांचेर आवाज काडपाक सुरवात केल्या.
सार्दिनाक काँग्रेसीची दक्षिण गोंयची लोकसभा वेंचणुकेची तिकेट मेळ्ळ्या. वास्कोच्या कोळसो, बंदराचो विस्तार, खणी आनी न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण सारकिल्ल्या विशयांक ताणें हात घाला. फॉर्मेलिनाचो फियास्को जालो अशें सांगत ताणें ह्या विशयाचेर टिका केली. वास्कोचे प्रश्न हाताळटलो अशें ताणें सांगलां. काँग्रेस पक्षाच्या वावुरप्यां फ्रांसीस सार्दिनान शेनवारा वास्को बसका घेतली. त्या वेळार तो उलयतालो. लोकांक दिल्ली उतरां भाजपा सरकारान केंद्रांतय पाळिनात आनी गोंयांतय. लोक आतां विचार करूनच आपलो उमेदवार वेंचतले म्हणपाचो हावेस ताणें उक्तायलो. बरें सरकार घडोवपा खातीर हे खेपे लोक काँग्रेसीकच मतां दितले असो विस्वासय सार्दिनान उक्तायलो. कोल इम्पोर्ट पोट सर्वायव जावपाक जाय पूण लोकांची हेल्थ पेडेड करून न्ही. बोल तरी तुमी हाडटात जाय तितलो हाडलो आनी मागीर पोल्युशन जें आसा तें तोबाडतो बंद करपाक जाय. आतां एक्सपान्शन ऑफ द पोर्ट लोकांचे पोटार पायन लोकांची जी लोकांची घरां आसात ती काबार करून पोर्ट एक्सपांड केलो आनी कोणा खातीर? ह्या आदी पोर्ट नाशिल्लो. इतले बद घेवन पोर्ट सर्वायव जायनासलो पोर्ट. सो हेय हाजेर हांव जरूर लोकां कडेन डिस्कस करून हांव तेजेर लक्ष घालतां. आमचे रिवर्स दिल्ली भाशेन आनी दुसरे भाशेन न्ही. ते रिवर्स ड्युरींग रेनी सिजन ऑर झेल जेन्ना पडून येता तेन्ना 1 मायल तेजे व्हडले पूण मागीर गिमान ते जाता फकत 200 मिटर. तिका रेंव काडपाक दोनी वता तांकां जाय तितली सुवात. रिवर हा 1 मायल मायजरून पूण होरें उदक चोयलें इतलेंच. आमची रिवर्स तकली आमगे रिवर्स सुकती आनी वत्ती. सो तिंकूच ते थिंग लायनाकात. आमचे परमानी ही आतां खूंय जाय मासोळी ही आनी खूंय स्टेटी जाय. तुवेंच केलें आनी थिंगा लक्ष घालूंक ना कित्याक उलयता? हेजेर कोऑर्डिनेशन जावपाक जाय. जरी तो एक स्टेटीक तांचेर कंट्रोल ना बट जेन्ना MPs आसा MP ना म्हणून चालूच करपाक जाय न्हू पूण तें भेटोवपाक एटलिस्ट प्रयत्न करपाक जाय. आयज आनी फास्ट लास्ट म्हणटाय तें मायनींग आमचे मुर्मुगांव. सो थिंगा लोकांक भरपूर त्रास जाल्यात आनी मायनींग बेल्टाकूच नाका जाता. आनी हे पावटी जो BJP सरकार आयज पर्यंत फुटून जो आशिल्लो हे पावटी लोक तेन्ना दाखयतात आनी जरूर BJP कुडोयन काँग्रेस पक्ष परतो हाडटले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फॉर्मेलिनाचे भानगडीत घुसपल्ल्या गुन्यांवकारांक भाजपा प्रणीत सरकार राखण दिता असो आरोप काँग्रेसीन केला. भाजपा सरकार गोंयच्यो खणी व्हडल्या उद्योगपतींचेच सुवाधीन करपाक सोदता अशेंय काँग्रेसीचें म्हणणें. पळयात. नुस्त्यांत फॉर्मेलिन सापडिल्ल्यान कांय तेंपा आदीं गोंयांत तो वादाचो विशय जाल्लो. फॉर्मेलिनाच्या विरोधात दाखल केल्ल्यो FIR भायरावपा खातीर एक खाशेलो वकील नेमात अशी मुख्य सचिवाक सुचोवणी आशिल्ली असो आरोप काँग्रेसीन केला. पळयात. People of Goa are seeking an investigation into this formalin issue. Now the charge that I am going to make today is a very serious charge against the BJP party, the Goa Forward Party, and there are 2 BJP candidates who are standing from the North Goa and South Goa. Their role in this formalin scam. We have the TCP minister Vijay Sardesai. We have his associate Ibrahim, who is involved in this trade, and that this fish is being sold without any checks from the Food and Drugs Administration to the people of Goa, and people of Goa are getting poisoned by this fish. The Chief Minister's office at that relevant time on 2nd January 2019 was Manohar Parrikar was the Chief Minister. A direction was issued to the Under Secretary Home to issue an order that a special public prosecutor should be appointed to oppose the application for registration of an FIR. The BJP government is opposing the registration of an FIR. On 2nd January 2019, on instructions of the then Chief Minister Manohar Parrikar, an order came to be made appointing a special public prosecutor, GD Kirtani,
to oppose the application for registration of an FIR. Professional fees to the special public prosecutor, that is GD Kirtani, was to be paid from the budget head of the office of the superintendent of police. फॉर्मेलिनाच्या विशयाचेर भाजपाच्या दोनूय खासदारांनी कित्याक कसलीच कारवाय केली ना असो प्रश्न काँग्रेसीन विचारला. फॉर्मेलिनाच्या विशयात घुसपल्ल्या गुन्यांवकारांक वाटावपा खातीर पोलीस फंडातले दुडू वापरल्यात असोय काँग्रेसीचो आरोप. Now, I would like to pose a question to the North Goa candidate of BJP party Shripad Naik and South Goa candidate Narendra Savaikar. Why is an FIR not being registered in the formalin issue? Their silence on this issue amounts to consent. Narendra Savaikar as well as Shripad Naik have not shown any concern for the people of Goa as far as the formalin fish issue is concerned. त्या वेळावेलो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी हो खणींच्या लिजांची पावणी करपाच्या फावरात आशिल्ल्यान ताका बदलचो अशी मागणी त्या वेळार खण अवलंबितांनी केल्ली अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो रोहित ब्रासाडिसान सांगले. But Atmaram Nadkarni is not interested in this. He has been engaged as a special counsel to represent the state of Goa. He is being paid 7.5 crores. If you Google it, 7.5 crores annually, 3.5 lakhs by the state of Goa for a per appearance before the Supreme Court. And his opinion is that auction is the only way to go forward. Atmaram Nadkarni has been playing a triple role. He's been appearing for the mining companies, he's been advising them, he's been appearing for the state of Goa, and he is also appointed as an additional Solicitor General for the country. These are three people whom he is appearing. One is the mining companies, he advises them. He appears for the state of Goa as well as an ASG for the central government. Now, the reason why they want auction in the matter is, I'm coming to it. They want auction in the matter is because Modi, Prime Minister Modi wants Adani and Ambani to take over the mines in Goa. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. पॅसेंजरांक बसींतल्यान बळजबऱ्या भायर काडलो हो आरोप मुरगांव टुरिस्ट टॅक्सी संघटनेन भायर आयला. कांय प्रवाशांक बसींतल्यान भायर काडून तांकां मुरगांव बंदरावेल्या टॅक्सींनी बसपाक लायले असो ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनान तांचेर आरोप केल्लो. लोकांक फटीची माहिती दिवन लोकांची दिकाभूल केल्या बद्दल तशेंच टॅक्सी संघटनेची बदनामी केल्या म्हण ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनाचे विरोधात पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या अशें मुरगांव टुरिस्ट टॅक्सी संघटनेचो अध्यक्ष संजय कान्होजीन सांगले. साव्यो मिसास म्हणजे व्यक्तीन हे केल्ले आसा, एलिगेशन केल्ले आसा की आमी बशींतले ओडून काडून गेस्टांक बसयले, टॅक्सीन बसयले म्हणून. ती 28 तारीख बस म्हणटा ती थंय येवकूच ना आंग्र्या बोटीक. आनी दुसरें म्हटल्यार ते सिनियर सिटीजन कोण येयल्ले तांकां ते फ्रिडम हॉलिडेन रॅब वयल्यान धाडलेलो आमच्या गाडयेन बसोवपाक. हे सारके फॉल्स एलिगेशन आसा आनी ह्या व्यक्तीचेर आमी वास्को पुलीस स्टेशनार आनी आमच्या सडा पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिल्ली आसा की हेणी ह्यो फॉल्स हे केला म्हणून स्टेटमेंट पेपर. आनी आमचे टोटल ऑल गोवा टॅक्सीवाल्यांचें नांव घाण केल्लें आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. दक्षिण गोंयचे उमेदवारी वेल्यान काँग्रेसीत अस्वस्थताय पातळ्ळ्या. गोंय महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोक दक्षिणेन लोकसभेची तिकेट दिवंक ना. ताका लागून आपणाक निर्शेवणी आयिल्ल्याचें अखिल भारतीय महिला काँग्रेसीची महासचिव अप्सरा रेड्डीन सांगलें. दक्षिण गोंया खातीर प्रतिमा कुतिनोच योग्य उमेदवार आशिल्ली, पूण तिका तिकेट मेळूंक नाशिल्ल्यान गोंयची महिला समिती दुखवल्या. तरीकय समिती फ्रांसीस सार्दिना खातीर वावुरतली अशें अप्सरा रेड्डीन सांगलें. The Shakti app is handled very meticulously by a national and local team, and all parameters within the Shakti app were utilized to select the candidate within every state of Congress candidates. But as and when the actual results are released, most happily I would be able to share it with you. Pratima will be able to share it with you. The party has selected candidates based on many parameters. Some of those parameters are selected at the state level, union territory level, national level, and multiple people are part of the decision-making process. It was our hope and it was our wish from the Mahila Congress that Pratima gets represented in the parliament as one of the voices, primary voices from Goa. But Pratima's voice is strong enough that she'll continue to work for the party and raise the voice for women against atrocities of the BJP government, and hopefully in the future
we will see Pratima in parliament or in leadership roles within the party and within the government. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आनी आतां घेवया खबरांचो एक धांवतो नियाळ. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांक आपोवन कामाची ऑर्डरी दिताले अशी भाजपाच्या मंत्र्यांच्या विरोधान काँग्रेसीन दिल्लीच्या मुख्य वेंचणूक आयुक्ता कडेन कागाळ नोंदयल्या. आपणे हाचे आदी केल्ले कागाळीची दखल कित्याक घेवंक ना अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलो विचारता. पळयात. See, we means our lawyer advocate Rohit Brasdisa on behalf of the party has lodged a complaint before the Chief Electoral Commissioner in Delhi and in Goa. पण आम्ही 21 तारखेर मार्चाचे कंप्लेंट केलेली माझ्या नावान on the behalf of the party as the spokesperson and convener of the media cell that there are 2 deputy CMs appointed and as per the code no appointment can be made in the government. This was not an existing situation to say it was only extended. It was something new. आदले सरकारान नासले. It was new. And code says that new appointments in government or government undertaking cannot be made. You have done it. We have challenged it. In their wisdom, तिका अशें दिसूंक शकता की ना हे बसना इलेक्शन कोडाचो वायलेशन न्हू. आज 10 दीस पासून एक्नॉलेजमेंट बसून ना. सत्तरीत काँग्रेसीन निकतीच सायकल यात्रा काढली. पळयात ताचे देखावे. गोवा 365 ब्युरो. मडगांवकारांनी शिगम्याचो घोस्त काढलो. शेनाय वादन तशेंच ढोल ताशांच्या गजराचेर आयतारा मडगांवान फेरी काढली. भाविकांनी सत्र्यांची पुजा करून देवाचो आशीर्वाद घेतलो. शिगम्याची धूम गोंयांत चालूच आसा. वेगवेगळ्या गावांनी धुळवड, सत्र्यो नाचप, होळी भोंवडावप, रंग उधळावप, ढोल ताशांच्या तालार नाचप, गुलालोत्सव मनयत एकमेकांक रंग लावप अशा कार्यावळी बरोबर नाटकां आनी मनरिजवणेच्यो हेर कार्यावळी जातात. मडगांवच्या शिगम्यातय शारांत आयतारा सत्र्यांची मिरवणूक काडिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. नाल्ल फोडून भाविकांनी सत्रेची पुजा केली. शेनयेच्या सुरांचेर पालखी भोंवडायली. चित्ररथांचे सर्ती खातीर मडगांवचो शिगमो फामाद. अंदूय मडगांवची शिगमो समितीन चित्ररथांचे आयोजन केल्ले. हे सर्तीक वर्सावळी प्रमाण अंदूय बरो प्रतिसाद लाभलो. पुराणकथांतल्या वेगवेगळ्या काणयांच्या आदाराचेर केल्ले चित्ररथ पळोवप्यांची मनरिजवण करताले. पळयात मन भुलवणे चित्ररथ. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर. म्हायती दिल्या उपरांत भाशेचें काम सुरू जाता. भाशा ही काळाचो स्वर, मेंदवांतलो विचार, काळजांतल्यो भावना योग्य ताकदीन हेरां मेरेन पावयता ती भाशा अशें नामनेचो मराठी लेखक अभिराम भडकमकारान म्हटलें. गोवा मराठी अकादमीन आयतारा घडोवन हाडिल्ल्या 3ऱ्या महामराठी संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यात अभिराम भडकमकर उलयतालो. माशेलांत देवकी कृष्ण देवस्थानाच्या सभाघरात उक्तावण जालें. ह्या वेळार अकादमीचो अध्यक्ष अनिल सामंत आनी हेर मानेस्तांनी विचार मांडले. लेखक जिणे कडेन कशे तरेन पळयता तें अभिराम भडकमकारान विस्कटावन सांगलें. पळयात. उलट मी असं म्हणतो, माहितीच्या आदान प्रदान झाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने भाषेचं काम सुरू होतं. कारण भाषा आपल्या हृदयातला जो एक स्वर असतो, आपल्या मनातल्या ज्या भावना असतात, आपल्या मेंदूतला जो विचार असतो, त्याला अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने शब्दामध्ये व्यक्त करून समोरच्या माणसापर्यंत पोहोचवतं. आणि म्हणून भाषेची गरज असते. केवळ एकमेकांना माहिती देण्यासाठी भाषेची गरज नसते. ती माहिती तर आदिमानव हाताच्या खाणाखुणा करूनही देत होता, पण त्याला शब्दांची गरज लागली, भाषेची गरज लागली ती ह्याच्यासाठी. हाही जगत असतो, लेखकही जगत असतो, पण लेखक जगता जगता त्या जगण्याकडे बघत असतो. आणि नुसतं बघत नसतो, तर बघता बघता त्या जगण्याचं पृथक्करण करत असतो. एका पद्धतीने त्याचं विश्लेषण करत असतो. त्याचे वेगवेगळे अर्थ आणि संदर्भ जोडत असतो, त्यातनं अर्थ निर्माण करत असतो. आणि हे त्याला जे जगण्याचं सापडलेलं सूत्र आहे, जे सापडलेलं सार आहे, ते जेव्हा त्याला दुसऱ्या कुणाला तरी सांगायची इच्छा निर्माण होते, तेव्हा तो लिहायला लागतो. मला जो बदल मी तुम्हाला म्हटलं की कुठला बदल दिसतो आहे,
तर मराठी कार्यक्रमांच्या अशा प्रकारच्या संमेलनाचं संयोजन करणं आणि सहभागी होणं या दोन्ही दृष्टीनं नवीन पिढी येते आहे. आणि ती पिढी येण्यासाठी 3 वर्षापूर्वी प्रारंभ केला की व्यक्तिमत्व विकसनाचे काही वर्ग, निवासी वर्ग त्या ठिकाणी घेतले गेले आणि त्यातून आज या ठिकाणी बाहेर बसणारी किंवा आतमध्ये मागे वावरणारी सगळी जी मंडळी आहे ती गेल्या 3 वर्षामध्ये अकादमीचं कार्य करून करून पुढे येतात. आज तुमच्या इथेही लक्षात आणखी एक गोष्ट लक्षात आली असेल की गोव्यामध्ये प्रोफेशनल अशा प्रकारचं निवेदन करणारी गाणारी मंडळी आहेत. पण या सगळ्यांना बाजूला ठेवून या ठिकाणी आमचे जे विद्यार्थी आहेत प्रारंभी उद्घाटनाच्या प्रारंभी ही नवी मुलं. माशेलांतल्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.